खणबंदीक लागून मायनिंग पिडेस्त कामगारां मदली अस्वस्थताय दिसान दीस वाडत आसा। मायनी सुरू जाता म्हणसर सकारात्मक तोडगो काडात अशी मागणी सेसा कंपनीच्या दिवचलच्या कामगारांनी केला। मायनिंग सुरू जावचे खातीर फाटले 4 वर्सांच्यान कंपनीचे कामगार फाटपुरावो करीत आसा। सेसा कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारा आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आणि मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांचे वांगडा दिवचले जोड बसका घेतली। ह्या बसकेक कामगारांचे सल्लागार आदोगाद अजय प्रभुगांवकर, कामगार संघटनेचे अध्यक्ष निलेश कारबोटकार आणि हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले। बसके उपरांत कामगारांचे सल्लागार आदोगाद अजय प्रभुगांवकर हांणी बसकेत जाल्ल्या चर्चे विशीं म्हायती दिल्या। जो ट्रान्सपोर्ट मया बिचोले हांगाच्यान जो सांखळे वयता तो खूप त्रासदायक आसा कोणा मयाच्या लोकां खातीरय आनी बिचोलच्या लोकां खातीरय। रोड नॅरो आसा आनी एज पर एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट कमिटीचे गायडलायन्स ते जर फॉलो करूंक वचत जाल्यार तो ट्रान्सपोर्ट हांगाच्यान पॉसिबल ना, शक्यच ना तो। सो तो जर अवॉयड करतलो जाल्यार तांकां एक वे म्हटल्यार सारमारे जेटी आसा आनी तांकां सांगलें आमी की ऑलरेडी एक मिनीस सायन केला वेदांता सेजा मायनिंग कॉर्पोरेशन आनी युनियना तर्फे की सेजा मायनिंग सोडून जर दुसरे खंयचे मायनिंग वाले जर ट्रान्सपोर्टेशन करतले जाल्यार तांकां फूल सॅलरी कामगारांक दिवचे पडटले। सो आयज जर जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर हो रूट करता तो जर हो रूट घेत म्हणजे मये धबधबा सारमानस पिळगांव सारमानस आनी सारमाना जेटीक जर ओर व्हरात जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टराचो विशय सॉल्व जाता, कामगाराचोय जाता आनी लोकांकूय त्रास जावचो ना। सो आमी रिक्वेस्ट केला दोगांय आमदारांक की डायरेक्टरेट ऑफ मायन्सा कडेन बसात तुमी आनी हो जर एक आउटकम येता पॉझिटिव्ह आउटकम येता जाल्यार एक तात्पुरतें तांकां सोल्युशन मेळटलें।